भारतीय जनता युवा मोर्चाचो फुडारी तजिंद्र पाल सिंग बग्गा हाच्या अटकेचो गोयच्या भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध केलो। बग्गाक पंजाब पुलिसांनी अटक केल्ली। निषेधाचो भाग म्हण भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाचो पुतळो लासयलो। ट्विटराचेर आक्षेप घेवपी पोस्ट घातिल्ल्याचो आरोप करून पंजाब पुलिसांनी दिल्ली वचोन बग्गाच्या घरांतल्यान गुटली उखल्ली। फक्त भाजपाक टार्गेट करपाक अरविंद केजरीवालान हे षडयंत्र चलयला असो आरोप भाजपान केल्लो। ह्या देशव्यापी निषेधाचो भाग म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चान पणजे केजरीवालाचो पुतळो लासयलो। पळयात। म्हाका दिसता काल सगळ्यांनी न्यूज पळयली आसतली की भारतीय जनता युवा मोर्चाचो नॅशनल सेक्रेटरी तजिंदर पाल सिंग बग्गाजी हांका काल खंय तरी इलिगली अनकॉन्स्टिट्युशनल आनी अनडेमोक्रेटीक वे ताका अरेस्ट केल्लो आसा। आनी अरेस्ट सुद्दां कसो केला की खंय तरी पंजाबचे पुलीस दिल्लीन येता आनी ताका अरेस्ट करून घेवन वयता। केन्नाय कोणाक दुसरे स्टेटीनसून अरेस्ट करपाचो आसता तेन्ना खंय तरी एक अरेस्ट वॉरंट घेवचें आसता, त्या लोकल पुलीस आसता तांकां इन्फॉर्म करपाचें आसता। पूण हे सगळो प्रोसिजर ना करता डायरेक्टली थंय वचोन ताका इलिगली अरेस्ट करून ताका खंय तरी पंजाबाक घेवन वयतालो। तेजो क्रायम इतलोच आसलो की तेणी खंय तरी दिल्ली सरकार आसा तेचे जे शॉर्टफॉल आसा थंयसर ते फेलियर जाल्लेले आसा ते खंय तरी तो हायलायट करतालो, तो सोशल मिडियाचेर तांकां टार्गेट करतालो, तो प्रेसा थ्रू तांकां एक्सपोज करतालो। आयज ते विशय ताका लागून खंय तरी ताका अरेस्ट केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स।